जेजूक ओके सुरवातेचे मागणे करूया आमी सुर्गींच्या बापा तुका अर्गांनी वाखाण दिता आनी एक पावट ही शिकवण सुरू करच्या आदी पळयतोत्म्या तूं सगलो कंट्रोल तूं घे तूं शिकय सदांचे भशेन आमी तुका उलो मारता आनी तूंच शिकयता म्हूण आमी अनेक पावटी तुका अर्गांनी वाखाण दिता आनी सोत मानता तूंच तो उलयताय तूंच आमकां शिकयताय आयज जायत्या जाणांची मनां तुवें उक्ती केल्याय काळजां तुवें उक्ती केल्याय देवाच्या उतराक वय म्हणपाक जी खोडपां आमी बांदून दवरलेली आहली आमच्या काळजान आमच्या जिवितान आयज तुज्या उतरान ही खोडपां सगळीं विरोन गेल्या तुज्या उतरान आनी आयज तुवें आमकां शिकयलें आमचे फाटले शिकवणेन की कशे भशेन ते शोधपतीन उतर उलयलें उतर उलोवंक लायलें जेजूक आनी स्वत मानलें तूं उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जालो आयज तोच भावार्थ आमच्या काळजान तुवें रिगयल्याय ते शिकवणे प्रमाणे आमी सगळीं शिकता आनी तूं आमकां सदां काल शिकयता आनी हो जावन आसा एक प्रोसेस आमकां शिकोवणेचो आनी आमी तुजें उतर सोजमता आमच्या घरान कसलीय परिस्थिती जावनी आमी सोत मानता विस्वासान तो विस्वास आमच्या भितर तुवें जागोयला म्हणून जो शोधपतीच्या काळजान विस्वास आसलेलो जेजू सोवे आयज ही शिकोवन फुडें व्हरचे आदी आमी आनी एक पावट तुका अर्गां दिता आनी हो भावार्थ आनीक आमचो वाडोवंक सोडोवंक तूं आमकां परत्यान एक भावार्थाचेरूच शिकवण आमकां तूं दिताय म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच अर्गां आनी वाखाणी दिता हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन अर्गां जेजूक आतां शिकवण सुरू करचे आदी इल्लेशें सांगूंक सोदता घरान कसलीय परिस्थिती आसोनी आमी जावया संवसाराचो उजवाड जेजून म्हणला हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड आसो पासून अंटील आय एम देर इन दीस वर्ल्ड आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड जेजू म्हणटा जो मेरेन आपूण ह्या संवसारान हा तो मेरेन हांव ह्या संवसाराचो उजवाड आनी आतां जेजू गेल्या उपरांत जेजू म्हणटा यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड तूं जावन आसा संवसाराचो उजवाड समजता म्हणजे कितें जेजू म्हणटा तूं संवसाराचो उजवाड म्हणजे कितें तूं ज्या जाग्यार वयताय त्या जाग्यार तूं देवाचो उतराचो उजवाड फांकयता समजता घरान कितेंय परिस्थिती आसोनी तूं वयता एक देवाचो उजवाड घेवन जेजूचो उजवाड घेवन आनी ज्या जाग्यार सैतान हा आपलो काळोख घेवन तुज्या उजवाडान सैतान धाव मारून वयता समजलो आतां तूं घरा वयतलोय तेन्ना तूं एक उजवाड घेवन वयताय म्हणून भावार्थान सोत मान आनी कोण तुका कितें म्हणटा तूं म्हूण जेजू म्हजो मोग कोता आनी जेजू तुजोय मोग कोता इतलेंच म्हूण समजता इतलेंच म्हूण जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो उजवाड आनी आयज जेजू म्हणटा तूं जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड हो उजवाड तुवें त्या घरान घेवन वचोंक जाय आनी सैतानाक म्हणोंक जाय फॅमिलीक न्हू कोण झगडी करता तेका न्हू सैतानाक म्हणोंक जाय जेजूच्या नांवान तुका हुकूम घालता भायर सर ह्या घराब्यांतलो हें घर जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मंदीर म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी आमचे भितर वस्ती करता पवित्र आत्मो सैतानाक कसलोच अधिकार ना म्हज्या घराब्यान ही उतरां आमी उलोवंक जाय समजता पूण भावात आसल्यार उलयतलीं न्हू आमी बेश्टीत उलोवंक जाता विस्वास आहा जाल्यारूच उलोवंक जाता न्हू आतां आमकां कोणूय म्हणटा एक कितें उदार मागता आमचेशीन मागीर दिता म्हणटा आतां आमकां विस्वास आहाच तो मनीस दितलोच
ओकीचो जाल्यार आमी केन्नाय कोणाक उदार रावंक शकता न्हू. मनशाची वळख ना, कांय खबर ना, दितेली कितेंय काडून कोणाकूय आमी भावार्थ जाय न्हू. तो दितलो दिवचो ना, पत्तो मेवतलो मेवचो ना मनीस, हो विस्वास नाका आमकां, जाय न्हू. जेजू आमकां कशे भशेचो भावार्थ शिकयता, कशे भशेन आमकां सोजमायता, शिकयता, जे भशेन आमी उतराक विस्वाशी रावंक. सारकें, उतराक आमी विस्वाशी रावंक जाय. उतराक तर आमी विस्वाशी रावना, आमकां फकत दिसतलें दुसरो कितें करता पळय तें. आमकां फकत दिसती पडोन येतलें दुसरो आमकां कितें त्रास करता, दुसऱ्याक लागून म्हाका हे त्रास जाले, दुसरो झगडटा म्हणून हांव दुखी जाता, म्हजी भुरगीं म्हाका रेस्पेद दिना म्हणून हांव दुखी जाता, म्हजी बायल म्हाका रेस्पेद दिना म्हणून हांव दुखी जाता, म्हजो घोव म्हजे कडेन 2 मोगाची उतरां उलयना म्हणून हांव दुखी जाता, म्हजो माय पाय म्हाका लेखिना म्हणून हांव दुखी जाता, म्हजी भुरगीं म्हाका लेखिना म्हणून हांव दुखी जाता. म्हणजे दुसरो कितें करता त्या प्रमाणे हांव दुखी जाता. पूण हांव हें सोजमो ना, सगळे सायडीक दवरया आनी जेजू म्हज्या पासत खुर्सार मेला आनी म्हाका पुनर्जीवनाचें जिवीत दिलां म्हणून हांवें कितलो संतोश भरीत जावंक जाय. हांव सदांच म्हाजेंच चिंत्तलो, सदांच म्हज्याच पासत चिंत्तलो, हांव केन्ना तरी चिंत्तलो देव म्हजो कितलो मोग करता. आमकां संवसारी वस्कोत काय आहा ती दोळ्यांनी दिश्टी पडटा आनी आमी तेंच उलयता न्हू. पूण केन्ना तरी आमी जेजूचेर नदर मारूंक कॉमेस करतली. ओके, लेट्स गो लूक चॅप्टर 8 वर्स 22. थँक यू जीसस. ओके, जीसस कम्स अ स्टॉर्म. जेजू एका वादळाक शांत करता. तुमच्यांनी जाता वादळाक शांत करूंक? कोणें ना म्हणलें? तुवें ना म्हणलें. ओके, नो प्रॉब्लम. तुवें ना म्हणलें कित्याक? तुका खबर ना जेजून कितें अधिकार तुका दिला तो. तूं नकोय. जेन्ना एका मनशाक खबर आहा देवान म्हाका कितें अधिकार दिला तो, त्या अधिकारा प्रमाणे तो मनीस वागता. तू कामाक वयताय? ओके. आतां तुका गोडे एग्जाम्पल, तुका सॅलरी कंपनी तुज्या अकाउंटान घालता, तुज्या हातीन दिना. एग्जाम्पल, ओके. तुजो पगार तुज्या बँकान वयता, तुज्या हातीन येना. सो तुका दर एक पावटी तुज्या बँकान वचोंक जाय आनी तुजो पगार हाडूंक जाय. समजता? आतां तुका एक 10 म्हयने पगार येवंक ना. आतां तुजे कडेन पयशे आहा? पयशे आहा? कशें विचारता? पगार येवंक ना 10 म्हयने, पयशे आहा? पयशे आहा? 10 म्हयने एक्स्ट्रा दवरतलो तूं? आतां कितले आहा तुजेशीन दवरलेले? कितले आहा पुंज सांबाळलेलो तुवें? तूं देवान सांगलां दुसऱ्यांक दियात आनी घेतले, तूं कोणाक कांय दिना, दान करना, देवाच्या उतरा प्रमाणे दिना. तोरी सांबाळून आहा बरें 10 म्हयन्याचे आनी पयशे बरोन आहा. तुजें एग्जाम्पल नाका तर. तूं कितें सांगता म्हाका कांय समजना. यू आर नॉट टेलिंग मी एनीथींग प्रॅक्टिकल. कोणाचें एग्जाम तुजें घेवया. इफ यू आर वर्किंग, आतां तुका सॅलरी तुज्या बँकान येता. आतां तूं आयक कितें सांगता तें, ओके. आनी 10 म्हयने तुका सॅलरीच ना, तुजेन पयशे आसतले? आसचे ना न्हू. आतां तूं वर्सां मागीर कितें जायें म्हणून तूं आयज जेय नासतना रावन पयशे सांबाळता? कोण तरी हो रावता? आमी पळोवंक ना, हांव फर्स्ट टायम आयकता तुजें. इतले 10 म्हयन्याचे सांबाळलेले तें हांव नको. इतलो लोक आतां आहा संवसारान 10 म्हयन्याचे फुडले आयज सांबाळून कोण ना बाबा, कोण ना. कोण आसचो ना, हांव नको. तूं हा मानता, तूं हा म्हणून तूं म्हणटा घरान झगडी जाता. तुका बरी सोजमणी हा देवाच्या उतराची म्हणून तुका कितें दिसती पडटा तें तूं उलयता. मनशान दिसती पडटा तें उलोवंक जायना. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसना तेजेर सत मानपाचें. आतां तुज्या अकाउंटान आतां तुका तुजो अधिकार खबर आहा जेजून तुका कितें कितें अधिकार दिला तो? आहा तुका खबर देवाचो अधिकार?
कितल्या जाणांक खबर आहा जेजून दिला तो अधिकार आमकां? गॉड गिवन अथॉरिटी फॉर अस. हाऊ मेनी ऑफ यू ऑल नो? देवान आमकां अधिकार दिला ह्या संवसाराचेर. तूं जाणाय ब्रदर? सो तांकां खबर आहा. मग तूं सांग न्हू आहा जाल्यार. तूं सांग, तूं उलय. तुका खबर आहा देवान तुका अधिकार दिला तो? कांय सांगना. हांकां दिला, म्हाकाय दिला. तुका दिला? दिला? खूंय हा? कसलो अधिकार दिला सांग? कसलो अधिकार दिला तुका? दिला बरो आहा. कसलो अधिकार? देवान आमकां अधिकार दिला. जेजून आमकां अथॉरिटी दिल्या. कसली अथॉरिटी दिल्या? कसली अथॉरिटी दिल्या? देवान आमकां ह्या संवसाराचेर जोयत व्हरपाची अथॉरिटी दिल्या. देवान जोयत जोडला. जेजून विक्ट्री जोडल्या आनी भावार्थान आमी तो मानून घेता आनी आमी जेजू सवे जोयतीवंत म्हणून आमी सोत मानता. आमी देवाच्या उतरां सांगता टायमपास करिना. देवाच्या उतरां सांगता आमी टायमपास करिना. देवाच्या उतराची आमी सोजमणी घेता. पयलींच्या टिचिंगान आमी पळयलां आमी जाणवाय घेता. ती जाणवाय ना जाल्यार कांय ना. आतां फॉर यू एग्जाम्पल, आय हॅड टेकन युअर एग्जाम्पल. आतां तूं जेन्ना काम कोत्ताय 10 म्हयने तुका सॅलरी घोडेक येवंक ना आनी येयत जाल्यार तुका मोबायलाचेर मेसेज येता डेपॉझिट जालें म्हणून. ओके, दॅट्स हाव यू कम टू नो. यू डोंट गो एवरी मंथ टू द बँक एंड यू गो एंड चॅक युअर मनी. यू डोंट चॅक बिकॉज यू गेट अ मेसेज. आतां 10 म्हयने तुका मेसेज येवंक ना. सो आतां तुका दिसता कितें? सॅलरी येवंक ना. सो तुजे कडेन आतां उणेंपण आहा न्हू. तुका दिसता म्हाजेशीन कांय ना. कितें हाडूंक वयतलो जाल्यार म्हाजेशीन पयशे ना. येस ब्रदर? पयशे जेन्ना ना तेन्ना परिस्थिती मनशाची कितें जाता? लाचार जाता. दुसरो पातये ना, कोण कांय दिना. करेक्ट? तुजेशीन पयशे ना, तूं लाचार आहा, तुजे कडेन फायनान्शियली सपोर्ट ना. दुसरो तुका पातयेतलो? पातयेलो जाल्यार चिंततलो हो केन्ना तरी रिटर्न दितलो. हेजेच कडेन कांयच ना. जावचें ना? दितलो कोण? कोण कांय दिवपाक ना. पूण आतां हांव उणेपणान जियेतां. कित्याक लागून? फायनान्शियली सपोर्ट ना न्हू. हांव कित्यान जियेतां? उणेपणान जियेतां. म्हाका हांव भावार्थान जिवंक शकता त्या टायमार बँक तर खाली आहा दिसती पडटा. पूण सपोज तुज्या एकावंटार कोणेन सपोज व्हडलो अमावंट घातला आनी तुका खबर ना. तूं कशें जियेताय? तें जिवीत जियेता न्हू उणेपणाचें. कांय ना, कांय ना म्हज्या एकावंटान. कित्याक जियेता? कित्याक तुका खबर ना आहा म्हणून ऑलरेडी. बिकॉज यू डोंट नो. यू हॅव नॉट अपडेटेड युअर अकाउंट बूक. बँक अकाउंट बूक तुवें तुजो अपडेट करूंक ना. आतां तूं बँकान तर वयता आनी बूक अपडेट करून येता. तुजो बूक पळयता जाल्यार तुका गमता तुज्या अकाउंटान पयशे आहा म्हणून. नाजाल्यार तुका खबर ना. इन द सेम वे आमच्या अकाउंटार आमच्या जिवितान सगळें देवान दिवन दवरलेलें आहा आनी हो जावन आसा तो अकाउंट बूक. वो बूक तर हांव ओपन करून पळयना. हें उतर तर हांव ओपन करून वाचिना. म्हाका खबर ना म्हज्या जिवितान म्हाज्या अकाउंटार देवान कितें कितें म्हाका दिवन दवरलेलें आहा पळय तें. कित्याक हांवें म्हाजो बूक अपडेट करूंकूच ना. म्हणजे हांवें हें बूक उक्तो करून पळोवंक ना देवान म्हाका कितें कितें दिवन दवरलां तें. एका बऱ्या गिरेस्त मनशाक देव विचारता तुवें तुजे सगळे कोडे भरून दवरल्या. सांजेक तर तूं मेलोय जाल्यार ते कोडे भरून कितें फायदो? ताका लागून आमी 10 म्हयन्याची पुंजी सांबाळून दवरता न्हू. आमी तोखतेली 10 म्हयने सारकी म्हणून जिवीतभर. तशें जायना. उतरा प्रमाणे तशें जायना. आमी जिवीत चलोवंक जाय कोणाच्या प्रमाणे? देवाच्या उतरा प्रमाणे. हांगा पळया. देव जेजू एका वादळाक शांत करता. कितें करता? शांत करता. आतां आमच्यांनी कोणाच्यान वादळाक शांत करूंक जाता? पावसाच्या दिसांनी पावस गोड गोड जोगल्यान माता आमच्यांनी म्हणूं येता शांत जाता? यू ऑल आर टीम मेंबर्स. यू ऑल नो दी आन्सर. जाता. कित्याक जाता?
बरोवन दवरलेलें आहा करेक्ट. हो अकाउंट बुकार ह्या आमच्या रिपोर्टाचेर सगळें बरोवन दवरलेलें आहा. आतां ह्या टायमार तर जातालें तर शांत जाता, आमच्यांनी शांत करूंक जाता. हे शीस घाबरोवन पडटले आसले, हे शिसांक खबर आसली जाता म्हणून, हे शीस जाण आसलेले ना. हे शीस कितें जाता, घाबरोवन पडटा, हे घाबरता. हांगा कितें म्हणटा, नाव इट हॅपन्ड ऑन अ सर्टन डे दॅट ही गॉट इन टू अ बोट विथ हीज डिसायपल. एका दिसाक जेजू व्हड्यान आपल्या शिसा सांगता वयतालो, समजलें. And he said to them, let us cross over to the other side of, can we go down? आणि तो तेंका म्हणटा, let us cross over to the other side of the lake, and they launched out. Can we go down? But as they sailed, he fell asleep. ते व्हड्यान बसोन आहा तेन्ना शीस आनी जेजू वयता, समजलें. आतां ते वयता आसतना जेजूक जेम येता आनी तो न्हिदता. ही फेल अस्लीप, जेजू न्हिदता. थकोन ना मनीस न्हू तो, मनशाच्या रुपान नासलेलो. देवाक झेम येवची ना, येतली न्हू. पुस्तक आमकां कितें सांगता, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, ही फेल अस्लीप, न्हिदलो तो. आतां आमी पावसाच्या दिसांनी न्हिदता, झगडणे येता, गोड गोड येता, आमी भियोन उठना, भियेना. हां, कमांड करिना, उतराना ती कमांड करतली, करची ना. झगडणे झाका 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 जाता, जनेलांसान चाक 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 जाता, भिरांत येवची ना, कांयच मातशें गप गप जावचें ना भितर आमचें. जाता न्हू, आवाजान तरी उठोंक जाता न्हू. पूण हांगा जेजू सुस्त न्हिदला म्हणटा, सारको न्हिदोन पडला. तुफान जाता, मोड जाता, व्हडें हालता, तारू सारकें पळय कितें जाता पळय. आनी कितें म्हणटा, ही फेल अस्लीप and a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in, what is this, which translation is this? Okay, NLT, go NLT, select kor pहिले. Okay. And they sailed across. Jesus settled down for a nap, which is he fall asleep, but soon a fierce storm came down on the lake. The boat was filling with the water. व्हड्यान उदक भरोंक लागले. आतां तुमी व्हड्यान हा, नको हे सायडीक एग्जाम्पल घेवपाचें ना, थंयच घेवया. आतां तुमी व्हड्यान हा, तुफान जाता, मोड जाता, झगडणे येता, बोट हालता आनी बोटीन उदक भरोंक लागता. कितें जातलें, न्हिदोन रावतलीं आमी. जेजू न्हिदोन आहा म्हणटा. Huh? Where is this brother? One brother was here, no? Come and sit here now. Why are you sitting behind? Fan. Okay, wherever you comfortable, you sit. No worries. Anywhere. There, anywhere. As long as you listen the word. That's it. That is important. I thought you missing somewhere, maybe down or something. That's why I asked. Okay. As they sailed across, Jesus settled down for a nap, but soon a fierce storm came down on the lake. The boat was filling with the water, and they were in a real danger. आता परिस्थिती कितें जाल्या, तुफान येयला, वादळ जाता, मोड जाता, व्हडें हालचें ना. टायटॅनिक पळयलां कोणेन? तुमकां संवसारी पिक्चर मातशें दाखय जाल्यार मातशें बरें सजमता. टायटॅनिक पळयलां, बोटीन उदक भरोंक कमेस जाता, लोक उगी न्हिदोन आहा न्हू. लोक जीव घेवन धांवता. टायटॅनिक बोट आमी कितें शिकता हिंगा? क्वेश्चन नाका, हांवें फकत विचारलां तुमी पळयलां, कित्याक उदक भरल्या उपरांत बोट केन्ना बुडटा ती नाका. उदक भरल्या उपरांत मनशाचेर कसली परिस्थिती येता? प्रश्न आयक. लिसन टू द क्वेश्चन. उदक बोटीन भरोंक लागता, मनशां बोटीन हा, परिस्थिती मनशाची कितें जाता? मनशाचेर कसलो प्रश्न येता? मनशाचें सिट्युएशन कितें जाता? मनशाचो जीव कसो भशेन आबालार जाता? परिस्थिती ती विचारता.
प्रश्न आयक. ताका लागून आमी सदांच आन्सर दिवच्या पयलीं आमी क्वेश्चन आयकोंक जाय. वी हॅव टू बी हियरर्स. वी हॅव टू बी क्वीक टू हियर एंड व्हेरी स्लो टू स्पीक. हें देवाचें उतर म्हणटा. आमी पयलें आयकोंक जाय उतर आनी मागीर आमी उलोवंक जाय. आमी उलोवपाक फाटीं रावंक जाय पयलीं आनी आयकोंक पयलें जाय. कित्याक आमी आयकता पळय त्या प्रमाणेच आमकां मागीर उलोवंक जाता. आमी आयकना पूण पयलीं आमी उलोवंक सोदता. समजता? सो जेन्ना उदक बोटीन भरल्या उपरांत मनशाची परिस्थिती कितें जाता? कितें केलें त्या लोकांनी? ओल्ड मुवी पयलें आसतलें. लोक कशे धांवता. लोक जीव वाटांक धांवता. थोडो लोक साल्वारूय जालो वाटान, थोडो लोक मेलो. तें म्हणटू एक पिक्चराची खबर, एक घडणी घडलेली ती खबर. आतां हे हिंगासर आमी कित्याक लागून उदाहरण दिता? कित्याक हांगा कितें म्हणटा? द बोट वॉज फिलींग वीथ द वॉटर. बोट उदकान भरोंक कोमेस जाली तोरी जेजू न्हिदोन आहा. कित्याक लागून? कित्याक लागून जेजू न्हिदोन आहा? जेजू कित्याक लागून न्हिदोन आहा? जेजूक बावार्थ आहा आनी जेजूक बावार्था पयलीं जेजूक शांती आहा. जेजूक खबर आहा कितेंय पासून जालें जाल्यार कित्याक जेजूक खबर आहा देवाच्या कसल्या कार्याक जेजू ह्या संवसारान येयलोलो. कार्य जालेलें ना. सो जेजूक मरणाची भिरांत नासलेली. जेजूक कसलीच भिरांत ना. पूण जेजू न्हिदोन आहा. कित्याक जेजूच्या काळजान एक शांती आहा. ती शांती आमच्या काळजान आयज जेजून आमकां दिल्या. पूण आमी अणभवता सदांकाळ ती शांती. कसली ती शांती? देवाची शांती एके भाशेची की कसलेय तुफान जावं, कसलेय मोड जावं आमच्या जिवितान आमी सुसेगाद शांतेन रावोंक जाय आनी फकत देवाचें उतरूच उलोवंक जाय. ही शांती आयज आमी हांगा भावार्थूय शिकता आनी आयज आमी हांगासर एके भाशेची देवाची शांती शिकता. देवाची शांती कसली? जेजू ही वॉज इन अ पीस, गॉडली पीस. He was not in fear. He was in a deep sleep in that peace. तो पीस कोणाचो? ती शांती कोणाची? ती बापाची शांती आयज जेजून आमकां दिल्या. ती बापाची शांती आयज आमच्या सोवे हा. आमी गोंधळाक सापडोन ना. आमी देवाचे शांतेन हा. आमी देवाच्या उतराचो खेळ करूंक जायना, फकाणां करूंक जायना. कित्याक हें उतर जिवें. हे उतर मोलादीक जिवें. दोनी वाटेनी पाजलोले तोरसादी तलवारी भाशेन हें उतर. ह्या उतरा सांगा तर आमी खेळ करीत आमी आमचोच नाश करून घेतल्यात. कित्याक आमी तर उतरां सांगाता खेळ मांडटा, सैतान आमचो फायदो काडटा. ह्या उतराक तर आमी आयज विस्वाशी रावता, आमी जैतिवोन जिवीत जियेता. आमी जैतिवोन जिवीत जियेता जेन्ना उतराक साक्षी रावतली, उतराक आमी खोरी रावतली, उतरा प्रमाणे जियेतली. उतरा सांगाता बेश्टे तर आमी बेश्टो खेळ मांडलो तर फसतली सैतानाच्या फासाक. आनी एका टायमार आमी फसोन आसलोली. आयज देवान आमकां सांडलेल्यो शेळयो कश्यो आपल्या खांदार मारून आमकां खुशाल बरीत जावन तो आमकां घेवन आयला सर्गींच्या राजान. ती शांती आयज देवान जेजूच्या भितर ती अशी शांती हा. तो सारको ही वॉज सेटल्ड डावन फॉर अ नॅप. ही वॉज इन अ स्लीप. तो न्हिदलोलो सुसेगाद. बोट भरता उदकान, उदक उदकान बोट भरता, सगळे काचाबोल जाता. शिसांक कसली भिरांत? मरणाची. मरणाची भिरांत. एंड दे वर इन अ रियल डेंजर. डेंजर आसलो ना. बोट भरोंक लागता हो डेंजर न्हू. तुफान वडे हालता धोलता. तुमी केन्ना एक्सपिरियन्स केला बोटीन? तुमी बोटीन केन्ना एक्सपिरियन्स केला बाबा? तुमी बोटीन आहा, वारें येता, तुफान येता, मोड येता, कितले व्हिडियोज आमी पळयता. व्हिडियो पळयता पळयता पासून भिरांत येता. येना? व्हिडियो पळयता पळयता कोण बोटीर बा कामाक आहा तांकां बरें सजमतलें हें आसलो कोण बीन जाल्यार.
तुका एक होमवर्क दिवंक हांव. तूं ते देंवचार देंवचार म्हणटा पळय तेच्या बदलाक जेजू जेजू म्हण. कित्याक आयज तुका हें जिवीत कोणें दिलां? देंवचारान जेजून दिलां. तूं बोगोर बोगोर देंवचाराचें नांव कित्याक घेता? आतां मेवदो कितें पळयलां? सेंच्युरियन कितें म्हटलें? जेजूक उतोर उलय. सो ते देंवचार पासून म्हणटाना तें उतोर काडटा हितूं? काडूंक जायना. आं तूं फकत उलय. तुका होमवर्क तो. तूं फकत म्हूण जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता. जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता. जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता. हेंच म्हणत राव दिसभर. म्हाजी कूड जावन आसा पवित्र मंदीर. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हेंच म्हूण तूं दिसभर. तुजें जिवीत पळय कशें जाता तें चेंज. उदक बरोंक लागता बोटीन आनी ते डेंजर सिट्युएशनान पडटा. कॅन वी गो डावन? द डिसायपल they went and woke him up shouting. सुसेगाद उठयता. The disciples went and woke him up shouting, Master, Master. शीस धांवन वयता आनी तेका तो हात थिंगा उठयता आनी शाउटींग बोवाळ कोत्ता. मास्टर 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 म्हणटा तेका. कितें गुरुजी गुरुजी म्हणटा. मास्टर मास्टर गुरुजी गुरुजी. राबी राबी उठ उठ म्हणटा. शाउटींग. दे गो टू हिम. दे वोक हिम अप. ते उठायता. केन्ना उठायता आमी मनशाक? जेन्ना मनीस बरो सुस्त न्हिदला. जेन्ना मनीस बरो सुस्त न्हिदता केन्ना आमी पळयता भुरगें बरें सुसेगाद न्हिदता. कितें खुशालकाय. भुरगें कित्याक न्हिदता सुसेगाद? भुरग्याक हुस्को ना. भुरग्याक खबर आहा पोट भरतलें उठल्या उपरांत. भुरगें कामाक वयता धाकटुलें जोडून हाडटा आनी पोट भरता ना. भुरगें सुसेगाद. केन्ना पळयलें तुमी धाकटुलें भुरगें वर्साचें 2 वर्साचें सुसेगाद न्हिदता. न्हिदना पोवन पासून तान बूक न्हिवता. कित्याक तें न्हिदता? तें शांतेन आहा. तें सुसेगाद आहा. तेका हुस्को ना वायटाचो. तेका खबर आहा उठल्यार पोटाक पडटलें. भूक लागल्यार तें उठोन आपलें रोडटलें जावं कितें करतलें एक्शन दाखोवन दितलें आपणाक भूक लागल्या आनी आमी उदार मनान त्या भुरग्याचें पोट भरता. उठा बश्यो काडूंक लायता मागीर दिता म्हणटा भुरग्याक ना. शांत. कित्याक लागून तें न्हिदता तोहें? कित्याक तें शांतेन आहा. तेका हुस्को ना. हिंगा जेजूक कसलो हुस्को ना. ट्रॅव्हलिंगाच्या टायमार आमी ट्रॅव्हलिंग जाता तेन्ना न्हिदोन दिना. कितें म्हणून करतली? न्हिदता न्हू. ट्रेनीन वयता न्हिदता. कितें करतली? चडान चड मातशें खबरो बांदूंक बसतली. नाल्यार न्हिदली कांयच ना जाल्यार. ट्रॅव्हलिंगाच्या टायमार आमकां कितें काम आहा? जेजू कितें काम आहलें? देवाचे शांतेन तो सुसेगाद आपणाचो न्हिदलोलो. सारकें? तेका लागून न्हिदला म्हणूनच तांकां तेका उठोवचो पडलो न्हू. द डिसायपल वेंट एंड वोक हिम अप शाउटींग, मास्टर मास्टर वी आर गोइंग टू ड्रावन. आमी बुडटा. डिसायपल कितें पळयता? उदक बोटीन भरता. डिसायपल कितें पळयता? बोट हालता. शीस आपणाचें कितें पळयता? मोड पळयता, वादळ पळयता, वारें पळयता, पावस पळयता, स्टॉर्म म्हणटा न्हू. सगळें सगळें पळयता. डिसायपल कितें पळय दिसता पळय तें पळयता. जेजू कितें पळयता? देवाची शांती. जेजू सुसेगाद आहा. आतां कितें जाता? मास्टर मास्टर आमी बुडटा म्हणटा तो. मागीर जेजू उठता. वेन जीसस वोक अप ही रिब्यूक्ड द विंड. कॅन वी गो KJV? And they came to him and awoke him saying, Master, Master, we perish. आमी बुडटा. आमी आतां संकश्टाक सापडला. आतां मोत्ता काबार जाता. Then he arose and rebuked the wind and raging of the water. Go down. He rebuked the wind and raging of the water and they ceased and there was a calm. शांत जाले. तो उठता आनी मोडाक रिब्यूक. रिब्यूक इज हुकूम घालता.
रिब्यूक म्हणजे इंग्लिशीन तो वर्ड आमकां एक रिब्यूक्ड. वी हॅव टू रिब्यूक द वर्क ऑफ द एनिमी. तो उठ्ठा आनी त्या मोडाक त्या वादळाक हुकूम घालता. जायते फावटी आमच्या मनान आमकां केन्नाय एक विचार येता, एक कसली चिंतना येता, कितें म्हणून एक जिवितान कितें वायट घडणी घडटा. आमी म्हणटा कितें ना ना हें कितें जालां तें कित्याक तरी बऱ्याकूच जालां आसतलें म्हणना आमी म्हणटा न्हू. जिवितान जेन्ना वायट जाता तेन्ना आमी म्हणूं येता बऱ्याक जाता. हांगा कितें म्हणटा हांगा म्हणूंक जातालें मोड कित्याक लागून तरी बऱ्याक येयला आनी उगीच बसो येता आसलेलें जेजून हुकूम घातलो त्या वादळाक. आतां जेजू तर आतां तें वादळ म्हणजे कितें तुमी दर्यान वचो सोर तसल्या मोडाक सापडो सोर मागीर तुमी वादळाक म्हणटले तें वादळ न्हू हें वादळ आमच्या जिवितान येता पळय तें. हें वादळ म्हणजे कितें आमच्या जिवितान कोश्ट संकोश्ट येता पळय तें वादळ हें. आमी पवित्र पुस्तक सोजमोंक प्रयत्न करूंक जाय पवित्र आत्म्याच्या सांगातान कित्याक तोच आमकां सोजमयता. आतां हें हांव जेन्ना सुरवातेक म्हणटालें जेजून मोडाक थंड केलें वादळ थांबयलें आनी कितें केलें हांव चिंत्तालें खरें आमी त्या सिट्युएशनान जेन्ना मोडाक सांपडटा पळय तेन्नाच करूंक जाय. हें तें न्हू. हेका रेवलेशन आहा. हेजे वयल्यान आमकां एक मेसेज येता एक आमकां सोजमणी येता की जेन्ना आमच्या जिवितान मोड वादळ तुफान कितें कितें जाता पळय तेन्ना आमी त्या तुफानाक सांगोंक जाय गॉड सर म्हज्या जिवितांतल्यान जेजूच्या नांवान तुका हुकूम घालता. वी हॅव टू रिब्यूक द स्टॉर्म वीच कम्स इन आवर लायफ. सोजमता कितें शिकता आमी पयलींचे शिकवणेन आमी शिकलीं आमचें उतर देवाचे उतरान आमकां सुटका जाता. सेंच्युरियन कितें म्हणटा तूं उतर उलय म्हजो चाकोर बरो जालो. हांगा जेजू कितें उलयता उतर उलयता आनी हुकूम घालता. हुकूम कित्यान घालता उतरान करेक्ट. हुकूम घालता उतरान हुकूम घालता आनी वादळ शांत जाता. जेजूच्या उतरान तर वादळ शांत जाता जाल्यार त्याच उतरांनी आमच्या जिवितान जेन्ना आमी हुकूम घालता आमच्या जिविताच्या संकोश्टाक कोश्टाक तेन्ना आमचे कोश्ट संकोश्ट आयकचे नान मागीर आमी कित्याक घालिनान आतां खबर पडली ही मेवली तुका सोजमणी आतां तूं कितें उलयतलोय. हें उतर उलोवंक जाय. झगडी जाता घरान जेजूच्या नांवान सोयताना तुका हुकूम घालता भायर सर म्हज्या घरा बेतलो. हें उतर तुवें उलोवंक जाय वो नाका उलोवंक जाय तुवें घरा वचोन. हांगा रावन पासून तुज्यान घराची खबरो उलोवंक जाता कित्याक तुका खबर आहा तुज्या घरान कितें परिस्थिती आहा तुज्या जिवितान कितें परिस्थिती आहा कितें वायट संवयो आहा त्यो पयल्यो आमी जेजूच्या नांवान सोडूंक जायो. दुसऱ्यांक बोटां दाखयलीत म्हणून जायना. म्हज्या जिवितान म्हज्यो वायट संवयो कितें आहा पळय तेजेर पयलें म्हजी नवसरणी जावंक जाय रिपेंटन्स जावंक जाय. म्हज्या जिविताच्यो वायट संवयो हांवें पयलो निचो करूंक जाय सोडपाक. जेन्ना हांव म्हजें जिवीत बऱ्या रस्त्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलो दुसरो ऑटोमॅटिकली म्हजें जिवीत पळोवन आपूण चेंज जावंक शकता. आर्गां जेजूक थँक्यू जीजस हालेलुया. जेन्ना जेजू हुकूम घालता वादळाक आनी मोडाक जेन्ना हुकूम घालता वादळ शांत जाता. Let's go down. And he said unto them, where is your faith? आणि जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा तुमचो भावार्थ खंय आहा. कितें विचारता जेजू कितें जाय आमचे कडल्यान भावार्थ जाय तेज्या उतराचेर. कितें विचारलें जेजून तुमचो भावार्थ खंय आहा शिसांक विचारता. आयज आमी शीस देवाची वय शीस हो न्हू. आर वी अ डिसायपल ऑफ क्रायस्ट? येस. Now same question is Jesus is asking us, where is your faith? तुमचो भावार्थ खंय आहा.
आमच्या भावार्थाची खबर जेजू तांकां विचारता. आतां डिसायपलांक सोगली जेजून जायत्यो मिलाग्र केलेल्यो तांच्या दोळ्या फुडल्यान, करूंक ना? केलेल्यो. इतल्यो मिलाग्र जावन पासून आयज ते तुफान पळयता, हालता दोलता आनी जेजू गुटांक वयता. तो विचारता तांकां, तुमचो भावार्थ खंय हा? एंड दे भावार्थ जेजूचेर हा. कसलो? पूण आतां तुजो भावार्थ खंय हा? ही खबर केन्नाची? जेजू आसतनाची. समजता? ही खबर केन्नाची आमी शिकता? क्वेश्चन विचारता, आन्सरूय दिवंक जाय. ही खबर केन्नाची? ही खबर केन्नाची? हा? ही जेजू आसतनाची. हा? आ तेन्ना जेजू जेन्ना संवसारान आसलो, जेजून जायत्यो मिलाग्र केलेल्यो ज्यो शिसांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयलेल्यो. करेक्ट? आयज आमी ह्या पवित्र पुस्तकान कितल्यो मिलाग्र वाचता, पूण जेन्ना जिवितान परिस्थिती येता तेन्ना आमी शिसां भशेन हालता, रडटा, जेजू पेकोवणी दी, जेजू बरें कर, जेजू शांती दी, जेजू कृपा दी, जेजू काकूत दी, मागता. हे सगळे तर आयज आमी मागता मागता मागता. 2000 वर्सां पयलीं जेजून क्रुसार कितें केलां? समजता? कित्याक मेला जेजू? हरका जेजूक. देवाचें उतर आमकां सगल्यांक दिलेलें हा. सोजमणी घेवपाक पासून आमी देवाची कृपा स्वत मानूंक जाय आसा म्हणून सांगता. देवाची कृपा ना कांय जावपाचें ना. आर्गां जेजू. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू फॉर युअर विजडम. थँक्यू लॉर्ड. ओके, हिंगा पळोवया. जेन्ना जेजू वादळ थांबयता, शांत करता ताका, आनी जेजू विचारता, एंड ही सेड अनटू देम, तुमचो भावार्थ खंय हा? एंड they being afraid wondered, saying one to another, what manner of man is this? For he commanded even the winds and waters, and they obeyed him. हांगा म्हणटा, कसले ते भियेलेले आसता, भिरांतेन ते एकामेकाक. आतां भिरांत जालीत न्हू काळजान, उदक बोटीन बरोंक लागता, बोट हालता दोलता, वारें मोड वादळ जाता, इतलो कापरो तांकां भितरल्यान सुटलो. ते धांवन धांवन गेले आनी बोबो मारल्यो, गुरुजी गुरुजी उठ बेगीन, आमी बुडटा, आमी मोत्ता, उठ उठ उठ. आनी ताका उठयता, तो वादळ थांबयता, आनी हे ते भियेलेलेच आहा न्हू, आनी ते आतां चिंतोंक पडटा. भिरांतेन ते अफ्रेड वंडर्ड, अजाप बरीच जाता, भिरांतेनूच अजाप बरीच जाता. आनी ते एकामेकाक म्हणटा, कसले भाशेचो हो मनीस जे मोड वादळ वारें पासून उदक पासून तेजे आयकता. जेजू संवसारान येयलो मनशा स्वयंबान. देवाचे उतरा प्रमाणे अधिकारान तो जिवीत जियेलो, भावार्थान. जेजून म्हणोंक जायनासलें, आतां वारें मोड जाता, बापाक म्हणोंक जायनासलें, बापा कितें करूं, वारें मोड जाता, कितें करूं, विचारूंक जायनासलें. पूण ताजो विश्वास आनी ताजो संबंद बापा कडेन घट आसलेलो, आनी ताका भावार्थान खबर आसलेलो देवान आपणाक कितें अधिकार दिला ह्या संवसाराचेर पळयतो. आनी त्या अधिकारान जेजू तोंड उक्तें करता आनी वादळाक मोडाक हुकूम घालता, शांत जा म्हणून. कितें येवजणी धरून, कितें मनान चिंतना धरून, कितें वारें आनी वादळ म्हज्या हुकुमाक मान दिवन थारतले, कित्याक म्हाका अधिकार हा ह्या संवसाराचेर. त्या अधिकारान. आनी आयज जेजू मरण सगल्यो बासावण्यो जेजून आमच्या पासत पाळून दवरून आयज आमी फकत भावार्थान स्वत मानूंक जाय आनी तोंड उक्तें करून आमच्या जिविताच्या वादळाक मोडाक आमी सांगोंक जाय, उदकाक शांत जा, आनी तें जातलें म्हणून स्वत मानूंक जाय.
थँक्यू जीसस. हे कित्याक लागून आमी जेजून ह्यो सगल्यो करुण्यो कित्याक केल्या? जेजून ह्यो करुण्यो कित्याक केल्या? म्हज्या आनी तुमच्या पासत आमकां लागून ह्यो केल्या. आनी आमी म्हणटा म्हाका पेकय, म्हाका पेकय, म्हाका पेकय. इट इज समथींग मोर बियॉन्ड दॅट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिलिंग. इट्स नॉट अबाउट ओन्ली पेकोवणेचीच खबर नाही. आमकां फकत जाय पेकोवणी, पेकोवणी, पेकोवणी. जेजून केदें व्हडलें काम केलां. तेजेर आमचें शितीत ना. फकत आमी आपसुवार्थी जाल्या आमच्या जिवितान. सॉरी टू से दीस, आमी जाल्या आपसुवार्थी, आमी जाल्या मतलबपणाचें जिवीत आमी जियेता. फकत म्हजें चित्ता. म्हाका कितें जाय, म्हाका कितें जाय, तेंच माग, तेंच माग. हो स्क्रिप्चर, तो स्क्रिप्चर, रेतीराक धांवता, हिंगा धांवता. पूण देवाक आमचें कशे भशेन जिवीत जियेलेलें जाय तें जिवीत जियोंक आमकां नाका. जो मेरेन आमी निर्णय घेयना, जो मेरेन आमी डिसिजन घेयना, ना आतां पुरो संवसाराची खबरो म्हाका आनीक नाका. हांव फकत पळयतलो म्हजो देव म्हज्या सांगाता कितें उलयता. म्हजो देव म्हाका कशे भशेन म्हजें जिवीत जियोंक सांगता. पुरो संवसार नाका. फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव जिवीत जियेता आनी आतां सावन हांव हो निचोव करता. हें तर आमी चिंतना आमच्या जिवितान घेयना. कित्याक बदलावणी जावची ना. कांयच बदलचें ना जिवितान. चालूच आसतलें सगलें. कितले न्हू 2-4 वर्सां पासून तर रेतीर केले. मन तर बदली ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक कांयच जावचें ना. कांयच जावचें ना. कितले उतर शिकयले कोण. हांव येयले, ती सिस्टर येयली, तो ब्रदर, कोणूय यो, ती सिस्टर यो, कोणूय हिंगा येवन शिकोवंक. कोणूय सगळीं देवाचें उतरूच शिकयता. सगळें तेंच शिकयता, तोच बाबार शिकयता. पूण हांव बसोन तर म्हजें मन तर बदलिना, नोसरणी करिना. उतरा प्रमाणे कितेंच जिवितान बदलावणी जावची ना. येयली, बसली, गेली, जेयली, खाल्ली, गेली. कांयच जावचें ना. कितें चेंजीस जावचें ना. हांवें म्हजें तोंड उक्तें करून म्हज्या प्रॉब्लमा कडेन हांवें देवाच्या अधिकारान उलोवंक जाय. पयले सुवातेर जेजूचो अणभव आमी करूंक जाय. म्हजे शिकवणेन म्हाका सदांच हांव हेंच चिंता, जे भाशेन जेजूक म्हाज्या जिवितान जेजू कसो भितर सरला आनी कशे भाशेन हांवें चिंतना केली, घडयली. जेजू म्हाका जाय तें हांव कांय पयलें मागचें ना. आय जस्ट वॉन्ट टू नो यू. हें पयलें चिंतना जावंक जाय. पयले सुवातेर म्हाका गमोंक जाय म्हजो जेजू कोण, कितें केलां जेजून म्हाज्या पासत त्या कुर्सार. ही चिंतना, ही येवजण पयलीं म्हज्या तकलेन येवंक जाय, मागीर म्हाज्यो गरजो. Seek you first the kingdom of God and his righteousness. स्वर्गीचे राज पयले सोदात आनी ताजें नितीवणपण, आनी उरलेलें सगळें तुमकां तुमच्या फाटल्यान येतलें. तुमकां वचोन धांवोन तुमच्यो गरजो हाडपाची गरज ना. पयले सोदूंक जाय आमी स्वर्गीचे राज. जेजू येयला स्वर्गीच्या राजाची खबर सांगोंक. म्हज्यो खोती, म्हजे हुस्के, म्हजी चिंतना, म्हजो घराबो सगळे म्हजे 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 सगळे म्हजेच. कितलीं वर्सां म्हजे 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 म्हणून रावतलीं आमी. आनी जेजूक सायडीक दवरून तूं म्हाजें पयलें हें काम कर, मागीर हांव तुज्या फाटल्यान जिवीत भेटयता. हें जाता? उतर म्हणटा, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज रायचियसनेस. पयलीं स्वर्गीचें राज सोदात आनी ताचें नितीवणपण सोदात. हांगा तांकां भिरांत पडटा, मोडटले, बुडटले. समजलें? तो हिंगा शीस हिंगा कितें चिंता. आतां आमी बुडोन जीव काबार मोडटात आमी. उठ उठ. मरणाची भिरांत हा म्हणून भियेले न्हू. भिरांत कसली येता मनशाक? फकत मरणाची. सारकें? भिरांत कसली आसता? भिरांतीचो एंड पार्ट कितें? म्हणजे कित्याक लागून ही भिरांत येता? मरणाची न्हू. हांगा पासून ते मरणाकूच भियेले न्हू, बुडोन मरत म्हणून. मरणाक लागून धांवले गुरुजी गुरुजी करून. मरणाची भिरांत. पूण जेजू कित्याक येयला? सुबामपणीचे सासणीक जिवीत दिवंक येयला. मरण दिवंक येवंक ना. मरण तेणें खुर्सार खिळायलें. मरण ना. आतां आमी कुडीन तर पासून मेली जाल्यार आमी आत्म्यान सासणांक जियेता. आमी आत्म्यान सासणांक जियेता. कुडीन पासून तर मेली जाल्यार आमी आत्म्यान सासणांक जियेता. तें जिवीत दिवपाक जेजू येयलोलो आनी तें जिवीत आमकां दिवन तो गेला. आज भावार्थान आमी तें सोत मानून आमकां कुडीची मरणाची भिरांत आनीक आसपाक जायना. जेजूक आर्गां दिवंक जाय. आमकां सासणीक जिवीत दिला. He gave us life, life in abundance, everlasting life. Those who believe
इन क्रायस्ट जीसस शॅल हॅव एवरलास्टिंग लायफ, इटर्नल लायफ. सासणांक तोखता तसलें जिवीत आमकां जेजून दिलां तें खुर्सार मरोन. आर्गां जेजूक, दिनवासनी जेजूक, आर्गां जेजूक. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस फॉर युअर सॅक्रिफायस. इट इज ऑल अबाउट जीसस. शुभ वर्तमान सगळी जेजूची बरी खबर. फकत जेजूची बरी खबर. जेन्ना हांव सोदूंक लागतलें सर्गीचें राज, जेन्ना हांव पळयतलें देवान म्हाका कशे भाशेन नितीवंतपणाचें जिवीत दिलां, तेन्ना हेर सगल्यो वस्तू म्हाका मेवतल्यो. त्यो येतल्यो म्हणटा इट वील बी एडीड अनटू यू. त्यो तुका येतल्यो तुज्या फाटल्यान. तुका वचपाचें, आमकां वचपाची गरज ना. पूण म्हजें पयलें काम कितें? सर्गीचें राज पयलें हांवें सोदूंक जाय. सर्गीच्या राजाची जाणवाय म्हाका पयलीं येवंक जाय. हें म्हजें पयलें काम. जेजू म्हणटा वेर इज युअर फेथ. तुजो भावार्थ खंय हा? शिसांनी सगळे जेजूची वर्ती कामां पळयलेलीं, पूण तरी तांकां खात्री ना एका अधिकारान ते उलोवपाक, ते शिकोवपाक जेजू रावलो. ते शिकोवपाक जेजून टायम काडलो आमच्या सांगाता. कितले शिसांनी मिलाग्रे पळयलेल्यो. काना गांवान उदकाचो दाखाचो रोस जालो. काल पळोवंक ना पयलीं मिलाग्र आमी काल शिकल्या न्हू. हां, उदकाचो जे उदक दोणां भायर दवरलेली हात पांय धुवपाक, त्या तीं दोणां भरूंक लायली जेजून. तेंचे कायदे न्हू हात पांय धुवन भितर सरपाचे. सो ती भरूंक लायली शिसांक, आनी त्या उदकाचो ताणें दाखांचो रोस केलो. पयली मिलाग्र ही पळोवंक नाहली शिसान. आनी एका भियोंक जाता कोण तरी उदकाचो दाखाचो रोस करूंक जातालो कोणाशीन त्या तेंपार? हां, इतले सगळे दोळ्यांनी पळोवन करून आयज ते शीस दुबावले. तेका लागून जेजू म्हणटा तुमचो भावार्थ खंय हा? तुमचो भावार्थ खंय हा? आयज हो भावार्थान तर आमी जियेना. हो भावार्थ तर आमकां कशे भाशेचो देवान दिला तो तर आमी वाडयना चोडयना. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन कांयच करूंक जायना कोणाच्यानूच. आनी हें धोर एका मनशाचेर थरलेलें हा. हांगा येवन फकत टिचींग दिवंक जाता कशे भाशेन देवान कितें जिवीत आमच्या जिवितान आयज बदलली. देवान आमच्या केल्या कित्याक आमी विस्वासी रावल्या देवाच्या उतराक आनी स्वत मानलां कितें उतर सांगता तेंच जिवितान. आनी तेज्या बगर आनी कांय नाका. आतां तेंच आमी दुसऱ्यांक शिकयता. आतां हें तुमचेर थरलेलें आहा. एक टायम आसलेलो हांवूय बसून आसलेलें कोदिलीचेर हें आयकतालें देवाचें उतर. पूण जेन्ना कान दिवन आयकता, निचोड घेता जिवीत बदलपाचो, तेन्नाच की जिवीत बदलतलें उतरा प्रमाणें. नाजाल्यार कांयच जावचें ना. वर्सां काबार 25-30 वर्सां वयर येवन वचपाचें, कांय जावचें ना. निचो म्हाजो हांव म्हजें जिवीत बदलूंक तयार आहा उतरा प्रमाणें ओ ना, वो निचो. ते कितले अजाप बरीत जाता पळय. वो कितें तरी मनीस वो. वॉट मॅनर ऑफ अ मॅन इज दीस. कसले भाशेचो मनीस वो की एका उतरान फॉर ही कमांडेड इवन द विंड एंड द वॉटर. वाऱ्याक आनी उदकाक तो हुकूम घालता आनी दे ओबे हिम. ते तेका पाळो दिता. उदक आनी वारें तेजें उतर आयकता. कसले भाशेचो मनीस हो. कसले भाशेचो मनीस हो. आयज त्याच मनशान आमकां अधिकार दिला आनी तोच मनीस आयज म्हजे भितर जियेता. गॅलेशियन्स 2:20 म्हणटा आयज जेजू आमचे भितर जियेता म्हणटा पवित्र पुस्तक सांगता. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा कोण जेजूक स्वत मानता ताच्या मरणाचेर ताच्या हीज बरियल कितें म्हणटा हीज डेथ हीज बॅरियल एंड हीज रेजरेक्शन. मरणाचेर तेका पुल्ला ताजेर आनी तेज्या पुनर्जिविताचेर पळय कोण स्वत मानता आनी त्या उतरा प्रमाणे कोण जियेता आयज ताच्या भितर जेजू जियेता. पूण तेज्या मरणाची खबर पयली हा. मागीर तेका पुरपाची खबर आनी मागीर तेजी पुनर्जिवंताची खबर. ही मरणाची खबर फर्स्ट. जो कोण स्वत मानता ताच्या मरणाचेर जे भाशेचें मरण तो मेला म्हज्या पासत तांच्या भितर वो जेजू आयज जियेता. आनी त्याच जेजूचो अधिकार आयज आमच्या सांगात आहा. एंड वेन वी कमांड टू एनी ऑफ अ प्रॉब्लम द प्रॉब्लम हॅज टू ओबे.
Because we command in the name of Jesus. बापान सांगला म्हज्या पुताच्या नांवान जेजूच्या नांवान तुम्ही कितें मागशात तें तुमकां मेवतलें. अर्गा जेजू. थँक यू जीजस. गो डावन. ओके. हें सोजमलें. कसलें जिवितान वारें येवं, कसलें जिवितान वादळ येवं, आमी त्या वादळाक त्या मोडाक भिवपाचें ना. आमी फकत भावार्थान तोंड उक्तें करपाचें आनी त्या वाऱ्याक वादळाक मोडाक आमी सांगोंक जाय जेजूच्या नांवान आतांच्या आतां उठ आनी दर्यान वचोन पड. ओके. कॅन वी गो मार्क 11:23. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. ओके. हांगा पळयात तांबडे लेटरांनी बरयला म्हणजे कितें कोण उलयता. जेन्ना बायबलाचेर रेड लेटर्सान बरयता म्हणजे कोण उलयला. जेजू उलयला. सोजमणी मेवली. हेजे फुडें उगडासाक तुमकां बरें. जेन्ना when the letters, the words are written in red color, it means जेजू उलयला. सोजमलें. आतां कोण उलयता. For verily I say unto you, खऱ्यांनीच हांव तुमकां सांगता, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed. खऱ्यांनीच हांव तुमकां सांगता, जो कोण एका खोडपाक ह्या खोडपाक म्हणटलो उठ आनी दर्यान वचोन पड. Be thou removed and be thou cast into the sea and shall not doubt in his heart. खऱ्यांनीच हांव तुमकां सांगता, जो कोण ह्या खोडपाक म्हणटलो उठ दोंगराक. दोंगर. ओके. दोंगराक. माउंटन. ओके. माउंटन. जो कोण ह्या दोंगराक म्हणटलो उठ आनी दर्यान वचोन पड आनी काळजान दुबाव दवरिना पूण सोत मानता that those things सोत मानता की जे कितें तो उलयला तें घडोवन shall come to pass. घडोवन येता आनी shall have whatsoever he said. आतां हांगा जेजू कितें म्हणटा. जो कोण खऱ्यांनीच तुमकां हांव सांगता म्हणटा. खऱ्यांनीच. ट्रुली वेरिली आय से unto you, हांव खऱ्यांनीच तुमकां सांगता, जो कोण ह्या दोंगराक म्हणटलो उठ आनी दर्यान वचोन पड. ह्या दोंगराक लेट्स से हे दर्याय ह्या दोंगराक म्हणटलो कोण तरी उठ आनी दर्यान वचोन पड आनी काळजान दुबाव दवरिना. काळजान कितें नाका. दुबाव नाका. पूण जेन्ना आमी एका खोडपाक म्हणत उठ आनी दर्यान पड, आमच्या मनान दुबाव येवचो ना. खोडप कशें दर्यान पडटलें वचोन. कोण उखलून उडयतलो. हे कित्याक लागून खोडपा दोंगराचें उदाहरण दिता जेजू. दोंगराचें उदाहरण एग्जाम्पल जेजू कित्याक दिता. ओके. लायफ प्रॉब्लम. बट वाय ही इज गिवींग एन एग्जाम्पल ऑफ अ माउंटन. कित्याक लागून दोंगराचें एग्जाम्पल दिता. Problems are big. Mountain is very big. Okay. You are very near. Say more. कित्याक लागून एका दोंगराचें एग्जाम्पल दिता. दोंगराक म्हणटा उठ आनी दर्यान वचोन पड. आं. आडखोल्यो आमच्यो. एक दोंगर वचोन दर्यान पडप हें पॉसिबल. हें जावंक शकता. दोंगर दर्यान पडप. इफ यू गो टू सी, इज इट पॉसिबल for mountain to go and fall into the sea. एका दोंगराक वचोन दर्यान पडप हें पडपाचें म्हणजे हें सोंपें. हें इम्पॉसिबल. म्हणजे देव आमकां हांगा शिकयता जें कितें पॉसिबल ना पूण तूं जेन्ना भावार्थान सोत मानून म्हणटा तें पॉसिबल आहा. समजता.
जेन्ना मारीक आंज बोडवो मेसेज घेवन येता आनी म्हणटा तूं गोरबेज जातली, देवाचो आत्मो तुज्या कुसव्यान येतलो, तूं गोरबेज जातली. आतां संवसार आमकां कितें शिकयता? जेन्ना घोव आनी बायल काजारी, जेन्ना दादलो बायल सांगाता येता तेन्नाच भुरगें जावंक जाता हो सिस्टम. सांगात नासतना बेश्टीत एक अस्तरी गोरबेज जावंक जाता? इज इट पॉसिबल? ओके, कॅन वी गो लूक 1:40 onwards we'll go, then we come back here. Luke 1:40 onwards, go down. 47, go slowly, go 47. No, go up, go down. 48, slowly, no, go up, slowly, wait, for thou soon as the voice of the solution sounded in my ears, go down. Go down. Nothing is impossible to God. 47, 48, 137. Go 137. 37, not 47. Sorry. For with God nothing shall be. For with God nothing shall be impossible. म्हणजे कितें? आतां आमी हे कित्याक रिफर केला? देवा कडेन जायना म्हणलेले कांयच ना. Nothing is impossible to God. It means when in the म्हणजे कितें? जेन्ना हितून आतां हांगा कितें म्हणलां? For with God nothing is impossible. देवा कडेन जायना म्हणलेले कांयच ना. सगळें देवा कडेन घडटा आनी घडलां. सो आतां आमकां लेट्स गो बॅक टू मार्क 11:23. आतां आमकां कितें म्हटलां मार्क 11:23? जेन्ना तूं एका खोडपाक म्हणटा उठ आनी दोरयान वचोन पड. हे खोडपाचे हे व्हडले दोंगराचे आमकां एग्जाम्पल कित्याक लागून दिला? कित्याक ते दिसण्यान पॉसिबल ना. बट नथींग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. तेका लागून जेजू आमकां एका दोंगराचे एग्जाम्पल दिता. तूं जेन्ना दोंगराक पासून तर म्हणशी उठ आनी दोरयान वचोन पड, म्हणजे मनशाक सोजमणी येवंक जाय. देवा सोरशी कितें जायनाहलें म्हणटा तसलें ना. Sosmata, you understand how it is relating? See, over there in Luke 1:37 it says, देवा कडेन जायना म्हटलेले कांयच ना. ह्या सायडीन देव म्हणटा एका दोंगराक मूळ वचोन दोरयान पड. पूण पळोवपाक दिसती पडटा दोरयान पडटलो दोंगर वचोन? दिसण्यांक दिसना न्हू. सो आमकां तें उदाहरण जेजू कित्याक दिता? म्हणजे आमकां सोजमणी येवंक जाय. इवन दोंगराक पासून तर आमी म्हणटा वचोन दोरयान पड, देवाचेर विश्वास दवरून तें घडोवन येता. समजता? इवन द थिंग्स विच लुक्स लायक इम्पॉसिबल फॉर गॉड इट इज पॉसिबल. जे दिसपाक आमकां दिसता की जावंक जायना, पूण देवा सोरशी तें जाता. समजता सिस्टर? आयकता न्हू तूं? सो कसलेंय खडप तुज्या जिवितान आसो, तूं हुकूम घाल. हांगा कितें म्हणटा? से टू दिस माउंटन whosoever, you put your name over here. तुजें नांव घाल हिंगासोर. जेन्ना तूं म्हणटाय तुज्या खडपाक, तुज्या प्रॉब्लमांक, तुज्या त्रासांक उठ आनी दोरयान पड, पूण कितें? तुवें हिंगासोर बट डू नॉट गो डावन, बट शॅल नॉट डाउट in your heart. मोनान काळजान दुबाव आसोंक जायना. हें जातलें काय? कित्याक तुका तुजें खडप व्हडलें दिसतलें. तुजें प्रॉब्लम थोड्यांक पळयना आपणाचेंच प्रॉब्लम व्हडलें दिसना. आमी म्हणटा तुजें मातशें बारीक, म्हजें तितलें ना, म्हजें तेज्याकीन सुबेज तें म्हणना ना आमी. आमकां आमची प्रॉब्लमां व्हडलीं दिसता, दुसऱ्याचें आमकां आयकोंक नाका. आमकां दिसता आमचेच प्रॉब्लमां व्हडलीं, आमचे त्रास कोश्ट व्हडले आमकां दिसता आनी आमी दुसऱ्याचें आयकोंक पासून तयार ना. पूण ना, प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम. सगल्यांचे प्रॉब्लम व्हडले दिसता, पूण ते कितले व्हडले प्रॉब्लम आसो न्ही, जेजू म्हणटा हांगासर वेरली वेरली आय से अनटू यू
Whosoever shall say to this mountain, या दोंगराक पळय कोण म्हणटलो, तुज्या प्रॉब्लमांक, तुज्या कश्टांक, तुज्या त्रासांक जेन्ना तूं तोंड उक्तें करून म्हणटली, उठ आनी दर्यान वचून पड, पूण तुज्या काळजान दुबाव आसूंक जायना. तू तुज्या काळजान दुबाव दवरची ना, पूण तूं सोत मानतली जें हांवें कितें म्हणलां तें घडोवन येयलें म्हणून तूं सोत मानतली आनी तें तूं पळयतली. समजलें? तुजे प्रॉब्लेम केदें व्हडलें आसो न्ही, आयज देवान तुजी काकूट केल्या, खुर्सार आपलो जीव दिला आनी आयज तुका देव आपल्या उतराची सोजमणी दिता आनी तुका हो स्क्रिप्चराची गॅरंटी तुका दिता. यू से टू युअर माउंटन, तूं उलय तुज्या दोंगराशी, तूं उलय तुज्या प्रॉब्लेमाशी आनी तें उतर तुका सुटका दिता. समजता? कित्याक जेजून आमची सुटका केल्या, फकत आयज आमी उतर उलोवंक जाय. यू हॅव टू से, जेजू म्हणटा हांगा यू हॅव टू से टू दीस माउंटन, तुवें त्या उतराक म्हणोंक जाय, उठ आनी दर्यान वचून पड, म्हज्या जिवितान तुका कसलोच अधिकार ना. कित्याक जेजू कोणाच्या जिवितान जियेता त्या मनशाक त्रास ना. तुज्या भितर तूं जेजू जियेता म्हणून स्वत मानता, त्या मनशाक त्रास जिवितान ना. आनी त्रास येयले पासून जाल्यार तुजें मन ध्यान खंय हा? जेजूचेर. तुजें मन ध्यान खंय हा? जेजूचेर. समजलें? अर्गां जेजूक, दिनवासनी जेजूक, थँक यू जीसस. टील टू, थँक यू जीसस. समजलें तुमकां? इतले पासून तरी समजलें? सो आमी कितें करूंक जाय आमच्या प्रॉब्लेमांक? हुकूम घालूंक जाय. देवान जेन्ना जेजून मोड वादळ येयलें दर्यान, जेजून कितें केलें? ही रिब्यूक द स्टॉर्म, ही कमांडेड द स्टॉर्म टू बी काम. ही कमांडेड. कितले शिकले आमी? जेजून भावार्थान दर्याक म्हणलो शांत जा. जेजून भावार्थान वादळ मोडाक म्हटलें शांत जा. कितें म्हटलें? भावार्थान म्हटलें. आमकां कशें गमता भावार्थान म्हटलां म्हणून? जें म्हणलें दर्या थांबयलो, मोड थांबयलें आनी शिसांक विचारलें, वेर इज युअर फेथ? भावार्थ खंय हा? शिसांक विचारलें ना भावार्थ खंय हा? म्हणजे जेजून म्हणटाना कशें म्हटलेलें? भावार्थान म्हटलेलें. जेजूय मनीस आसलोलो न्हू आमच्या सारको. आतां जेजूक केन्ना खात्री पडली आपूण देवाचो पूत म्हणून? जेन्ना जेजून बावतीम घेतलो रिवर जॉर्डनान, तेन्ना जेजूक स्वर्गासान ताळो येयलो, तूं म्हजो मोगाचो पूत. यू आर माय बिलव्ड सन. तेन्ना जेजूक गमता सारकी, वॉट यू कॉल दिस, खात्री जाता जेजूक, हांव देवाच्या मोगाचो पूत. जेन्ना जेजूक खात्री मेळता हांव देवाचो पूत, बाप म्हणटा यू आर माय बिलव्ड सन इन whom I am well pleased. समजता? जेन्ना जेजूक ते उतर येयले, जेजून सोत मानले आनी त्या दिसा जेजू पवित्र आत्म्यान भरलो. स्वर्गांतल्यान एक पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो येवन जेजू, ही वॉज फिल्ड विथ द होली स्पिरिट. तो पवित्र आत्म्यान भरलो आनी मागीर तो सगळी बरी कामां करीत गेलो. 40 दिसांनी 40 राती उपास करून मागीर तो सगळी बरी कामां करीत गेलो. पूण जेजूनूय आमच्या भाशेन जेजूय मनीस आसलो, संवसारान जियेतालो. समजता? जेजूय मनीस आसलो, संवसारान जियेतालो. पूण जेन्ना ताणें पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतलें, जेन्ना पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो येवन जेजूचेर देंवलो आनी जेजू पवित्र आत्म्यान भरलो, जेजून देवाच्या उतरां सांगता आपणाचो वेळ, दीस आनी रात, 40 दीस 40 राती देवाच्या उतरां सांगता एकलोच बसोन नियाळ करूंक बसलो दीस आनी रात. आयज म्हाका जेन्ना खात्री जाली देव म्हजो रचणार, देवान म्हाका रचला, देवाक म्हजे सवे एक येवजण आसा, म्हजो सोडवणदार जेजू, जेजून म्हाका सुटका दिल्या वायटांतल्यान, पिडेंतल्यान, दुयेंसांतल्यान, सगल्या दूख कश्टांतल्यान म्हाका सुटका दिल्या, जाल्यार म्हज्यान म्हाका ही खात्री आयज जाली. सपोज आयज जाली जाल्यार म्हज्यान देवाच्या उतरां सांगता वेळ टायम सारोंक नाका.
जेजू देवाचो पूत जावन 40 दीस 40 राती बसोन मागड्यान सारले, 40 दीस 40 राती उपास करून देवा सांगता आपणाचो वेळ सांडलो. जाल्यार आज आमी देवाच्या उतरां सांगता आमचो वेळ साडूंक नाका? नाका? जाय. आमी देवाच्या उतरां सांगता वेळ सारूंक जाय. जेन्ना जेजूक उतर येयलें, तूं म्हाजो मोगाचो पूत, यू आर माय बिलवड सन, ते एक उतर घेवन जेजू 40 दीस 40 राती उपास करून, आयज आमकां उपास पासून करपाक हांगा कंपल्सरी घालिना. ते तुजे मोगा उद्देशी, आउट ऑफ युअर लव यू कॅन डू इट. पूण आमकां म्हणूंक ना तूं उपास केल्यारूच तुका उतर सजमतलें. खंय सांगोन जेजून केला उपास आमच्या पासत. जेजून केला उपास आमच्या पासत. आमकां जाता 40 दीस उपास करूंक, आमकां जाता 40 राती जागरण करून मागणें करूंक, आमकां एक रात जावची ना. तुमकां तर म्हणत आयज आख्खी रात तुमी बायबल वाचूंक जाय जाल्यारूच तुमकां जेजू दिसती पडटलो. जातालें आख्खी रात बसून बायबल वाचूंक आमी बोगोर बोगोर टायम पळयतलीं, बोगोर बोगोर टायम पळयतलीं. जातालें आमकां? पूण जें आमकां जायना पळय तें जेजून केलें. आयज आमी तें स्वत मानपाची गरज. जें आमकां जायना तें जेजून केलें. आयज गरज आमकां तें स्वत मानूंक. आयज आमचे कडेन घोडो ना म्हणून देवाक आमची अस्कोतकाय खबर आहा, कित्याक आमी पातकी सोयंबान आहा आनी आमचे कडेन हें जायना. ताका लागून जेजू पातकी सोयंबा विरेत संवसारान येयलो. पातकाचें एक कोत ना ताका, पूण मनशा सोयंबान येयलो. कित्याक? आमकां पातकी सोयंबांतल्यान सोडोवपाक. आमी देख धरूंक जाय जेजून आमच्या पासत कितें केलां. आमी देख घेवंक जाय मोरयेन आमच्या पासत कितें केलां. हे संवसाराचे सोडवणे खातीरूच, कित्याक तिका प्रॉमिस आंज बोडव्यान सगळें सांगलेलें. कित्याक लागून जेजू येतलो तुजें सवें. ती म्हणटा म्हजे माय पाय विचारून येता, ती नाल्यार विचारतली म्हाका तुका संबोध ना दादल्या लागीं कशें हें घडलें, लोक कितें म्हणटलो, फातरांनी मारून तुका जिवेशी मारून उडयतलो. सगळीं चिंतनां तिणें घडलीं, वायट चिंतनां घडूंक ना. देवाची तरी येवजण आसा, कित्याक तरी बऱ्याकूच आहा. तिका सगळी मॅसेज दिलेली. जेजू 30 वर्सांचेर मागीर आपली मिशनरी स्टार्ट करतलो आनी मागीर खुर्सार मरतलो, नेवें जिवीत पुनर्जीवन सगळें सांगलेलें ना, कांयच सांगोंक ना सगळी डिटेल. पूण तिणें स्विकारलें उतर. वय आमकां कितें जाय पयलें म्हाका दाखोवन दी, हांवें कितें करूंक जाय तें मागीर हांव पळयतां, फुडें हांव पळयतां. आमी तशीं जियेनान. कितें चिंततात तुमी? सजमता उतर. कशे भाशेन आमचे जिवितान आमची चिंतनां बदलूंक जाय सजमणी येता. कशे भाशेन भावार्थान आमचें जिवीत सारूंक जाय सजमणी येता. आमी उतरान म्हजें एग्जाम्पल दिता, उतरान आसोन पासून आमच्या जिवितान वयर सकयल जाता. अशें ना की उतरान आहा म्हणून आमकां कांयच टेम्पटेशन्स येना, कांय ट्रायल्स येना. सगळें येता, सगळें जाता. पूण कितें? उतर घोट धरून आहा. उतर सुटोंक दिना हातीन सान, आमच्या मनान सान, काळजान सान, तोंडान सान. आमकां येता टेम्पटेशन्स, म्हाकाय जाता प्रॉब्लम्स, सगळें आहा. पूण कितें? उतरां सांगता, उतर जे भाशेन म्हणटा थीर राव, ते भाशेन आमी रावोंक जाय. अर्गां जेजूक, वाखाणी जेजूक. कसलेंय तुफान येवनी, कसलेंय मोड येवनी, तोंड उक्तें करून उलोवंक जाय. इवन म्हाज्या कुडीक पासून तर त्रास जाता, कुडीक पासून तर त्रास जाता, पेकोणी जाय, कितें जाय म्हूण दुखीक, धोपराची दूख, पांयाची दूख, तुका हुकूम घालता जेजूच्या नांवान, आतां भायर सर, भायर सर, हुकूम घालता जेजूच्या नांवान. जेन्ना जेजूचें नांव घेवन जेन्ना आमी हुकूम घालता न्हू, सैतान कोडकोडटा जेजूच्या नांवांक. कित्याक लागोन? जेजूच्या नांवान पदवी आहा. जेजू एकलोच मरोन पुनर्जीवन जालोलो देव आमचो, जो जियेता सासणांक. देवाच्या नांवान, जेजूच्या नांवान पदवी आहा. जेजू 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 केलें म्हणून जायना. समजलें? आर्गां जेजू. थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट. सगळीं उबी रावया. You sit, it's okay. Thank you, Jesus.
सगळीं दोळे बंद करुया. दोळे बंद करा आनी जेजूचे कोश्ट खुर्सार पळया. दोळे बंद कर आनी जेजू खुर्सार पळय. जेजूचो नियाळ कर. आयज जेजून आमी सोत मानता. जेजून आमकां नेवें जिवीत दिलां खरें, पूण कशे भाशेन दिलां. विकतें घेवन दिवंक ना. जेजू त्या खुर्सार हुमकळ्ळो. जेजून त्या माथ्याचेर काट्याचें कोपेल घेतलें. हातींचेर तेज्या व्हडले व्हडले खिये मारले, पांयाचेर मारले, आंग तेजें पिजलें, चापकांचो मार ताका मारलो. इतले कोश्ट संकोश्ट त्रास ताणें सोंसले. बारादीक खुरीस घेतलो, दोंगराक चोडलो, इतले सोंसले म्हज्या आनी तुमच्या पासून. आयज तुजे कुडीन कितें दूख आहा, आतां सद्याक पासून कितें तर दूख आहा, ते दुखीचेर नदर मारी नाका, पूण जेजूचेर नदर मार आनी एकूच उतर उलय. जेजू, तुज्या कोश्टांनी, तुज्या गायांनी म्हाका पेखोवणी मेवली. आयचो दीस पासून ते 2023 वर्सां जालीं. आयचो दीस पासून तें रोगोत जिवें हा. तें रोगोत आयज वोम हा. सुकोंक ना तें रोगोत. आयचो दीस पासून तें रोगतान एक जीव हा. जेजून रोगोत वारोयलें खुर्सार म्हज्या आनी तुमच्या पासून. एक एक रोचणे पासत जेजू खुर्सार मेला. आयचो दीस पासून तें रोगोत आमचे कडेन उलयता. आयचो दीस पासून तें रोगोत आमकां म्हणटा, हांव वारोवलें तुका सोडोवपाक लागोन. आमचे एक एक वायट करणी जी आमी केलेली हा, जी आजून पासून आमकां जायना सोडोवपाक, आयज सोत माना जेजूच्या रोगतान, जेजूच्या आमोलीक रोगतान जेजून तुमकां धुवन काडल्या. आयज तुमी कंप्लीट संपूर्ण नितोळ जाल्या जेजूच्या रोगता उदेशी. आयज तें रोगोत तुमचेर शिंपडलां जेजून तुमकां नेवें जिवीत करपाक. जेजू एक पाट ऑलरेडी येवन खुर्सार मरोन गेला आनी आपलें रोगोत वारोयलां. आमी एकूच सोत मानूंक जाय, तें रोगोत आयचो दीस पासून आमचे कडेन उलयता. जेजूच्या रोगतान म्हाका जेजून धुवन काडलां आनी सगलीं म्हजीं पातकां बोगसोल्यान. कसलेंय वायट काम जावनी, कसलीय वायट संवय जावनी, कसलीच वायट आमची एडिक्शन आसुनी, कसली एक संवय आसुनी, जेजून आपल्या रोगतान तुका त्या वायट संवयांतल्यान कंप्लीट सुटका दिल्या. आतांच्या आतां जेजू तुका त्या वायट संवयांतल्यान सोडयता. जेजूच्या रोगतान जेजून आमकां धुवन काडल्या. आतांच्या आतां तुमी सोत माना जेजून त्या खुर्सार मरोन तें रोगोत वारोवन तुजे एक एक पातकांतलो तुका नितोळ केला. सैतानान तुमच्या जिविताचेर कब्जा केलेलो आसा. आतांच्या आतां जेजूक उलो तुमी मारता आसतना जेजू हांव सोत मानता, सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान तुवें म्हाका आतांच्या आतां सोडयलां म्हूण हांव सोत मानता. जेजू खुर्सार पळयत राव. जेजू तुमकां पळयता त्या खुर्सार सान आनी उलयता तुमचे कडेन. एक एक रोगताचो थेंबो जेजू तुमचे कडेन उलयता आनी तुका सांगता, हें रोगोत वारोवलां तुज्या पासत. एक एक रोगताचो थेंबो तुमचे कडेन उलयता जेजूचो. हें रोगोत वारोवलां तुज्या पासत. म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, हांव ह्या खुर्सार उमकोयटा तुका सोडोवपाक ह्या पनिशमेंटांतलो. हे जेजू उलयता तुमचे कडेन. तुका सुटका दिवपाक लागोन जेजू तुका खुर्सार रावन सांगता, हो ताळो जेजूचो आयक. म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, आयज हें मरण हांवें घेतलां ह्या खुर्सार तुका पातकांतल्यान सोडोवपाक, तुका पुनर्जीवन करपाक, तुका नेयें जिवीत दिवपाक आनी ह्या पातकी सोयंबातल्यान तुका सोडोवपाक, सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान तुका सोडोवपाक आयज हो खुरीस हांवें घेतला तुज्या मोगा पासत. इतलो हांव तुजो मोग करतां. हें जेजू तुमकां आयज सांगता. इतलो हांव तुजो मोग करतां. मरण पासून हांवें घेतलें तुका लागोन. आनी निचोव कर आतांच्या आतां. जेजू हें जिवीत तुजें आयज सान हांव निचोव घेता. तुज्या उतरा बगोर म्हाका आनी ह्या जिवितान कितेंच नाका. एक बासावणी जेजूक दी. तुज्या उतरा बगोर म्हाका आनी जिवितान कांयच नाका. फकत तूं जाय जेजू. तुजो मोग हांव अणभवूंक सोदतां. जेजू तुजो मोग हांव अणभवूंक सोदतां. म्हाका कृपा तुजी दिल्या म्हूण भावार्थान हांव ही कृपा घेतां आनी तुजो मोग अणभवतां. हें माग. सगळें दुयेंस आतांच्या आतां तुका सोडून वयता म्हूण सोत मान. जेजूच्या गायांनी तुका पेखोवणी मेवली. जेजूच्या गायांनी तुका पेखोवणी मेवली. आतांच्या आतां ती पेखोवणी घे
ही पेकोवणी जेजू तुज्या कुडीन 2000 वर्सां पयलीं जाल्या, पूण तूं भावार्थान ही आतां स्वत मानताय आनी ही पेकोवणी आतां द हिलींग इज टेकिंग प्लेस रायट नाव. द लॉर्ड इज टचिंग यू रायट नाव. Jesus is touching you right now. The healing is taking place right now. You are completely set free from every infirmity. God has healed you from every of your sickness. You are completely set free in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your freedom in the name of Jesus. Life of Jesus is flowing in each one of your body. The Lord is touching you right now. God has set you free right now. You are set free. सगळी दूख तुका सोडून गेल्या म्हूण स्वत मान. जेजूच्या गायांनी तुम्ही बरी झाली. जेजूच्या गायांनी तुम्ही बरी झाली. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you, Lord, for showing up, that you are there in our midst. It is you who's touching us. It is you who had given us our healing, our deliverance. You set us completely free, Lord. Thank you, Jesus. हे मागणे करता आमी जेजूचे नावी. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.